Dança mi bonge, kushal da dosa mi ranche, mogan chivit e kusbore, pavoiran chivit e kore. Kushal sa danza mi bonge, kushal da dosa mi ranche, mogan chivit e kusbore. मार्कूचे शुभ वर्तमान. जेजू देवस्थानांतलो भायर सरून जाकोबा आनी जुआंवा सांगाती सामको सिमांव आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. सिमांवाची सासू जोरान आंतुर्नार पडलेली आसली आनी तांणी ताका रोखडीच तिची खबर दिली. तो लागीं सरलो आनी तिच्या हाताक धरून ताणें तिका उठयली आनी त्याच वेळार तिचो जोर पडलो आनी ती ताचो परामोस करूंक लागली. सांज जातोच दीस धारीर पडल्या उपरांत सगल्या वायटाकारांक आनी देंवचार बसलेल्यांक ताचे सोरशीं हाडली. ताच्या दारार नोगोरभर लोक जमून खेट जाली आनी जिन्सा बासाची खूब बोलीकारां ताणें बरी केली. जायते देंवचारूय काडले. तरी आपूण कोण तो ते जाणा आसले देखून तांकां तो उलोवंक दिनासलो. दुसरे सकाळीं आजून कालोक आसतना उठून तो भायर सरलो आनी एका एकसुऱ्या जाग्यार वचून थंय मागणें करतालो. सिमांव आनी ताचे सांगाती ताचे सोदीक गेले आनी तो मेळटोच तांणी ताका म्हणलें, सगलो लोक तुका सोदता. ताणें तांकां सांगलें, दुसरे कडेन लागशिल्ल्या गांवांनी आनी नगरांनी वचुया. थंयसर हांवें शिकोवन दिवंक जाय, कित्याक ह्याच पासत हांव आयलां. आनी आख्ख्या गालिल्यांत भोंवून तो तांच्या देवस्थानांनी उपदेश दितालो आनी देंवचारांक धांवडायतालो. देवाचें उतर हें.